दोन टेक्निक आता म्हाका कळ्ळी की एक टेलिस्कोप दवरपाचो आणि स्काय घुंवत रावता ती कॅप्चर करपाची, नाजाल्यार स्काय तशीच कॉन्स्टंट धरपाची आणि टेलिस्कोप घुंवपाचो आणि स्कायाचे मुवमेंट टेलिस्कोपान रेकॉर्ड जायना. ओके, व्हेरी गुड. सो ताकाय भरपूर कॉस्टली मोटर्स आणि ऑप्टिक्स जाय पडटा. आणि एक सिंपल टेक्निक तू एक्सपेरिमेंट करता, वेबकॅम फोटोग्राफी. सो हे कितें आता वेबकॅम आसा हो सामको सिंपल वेबकॅम. हो 200 रुपयाक हांवें घेतिल्लो वेबकॅम. आणि ह्या वेबकॅमाची आता पळय दिसता हांगा एक लेन्स आशिल्ली. म्हणजे कंप्युटरान यूज करतात वेबकॅम. हो आता स्कायप बी करपाक यूज करता तोच वेबकॅम, सारको तोच वेबकॅम. ताजी लेन्स आशिल्ली ती हांवें लेन्स काडली आणि ती लेन्स काडली आणि हो आमी वेबकॅम तो टेलिस्कोपाक डायरेक्ट माउंट करता. टेलिस्कोपाक माउंट करतकीर कितें जाता, आमी दोळ्यान पळयता त्या जाग्यार ह्या वेबकॅमान रिकॉर्ड जाताले. आणि एक मेजर डिफरन्स आसता CCD फोटोग्राफी आणि नॉर्मल फोटोग्राफीन. हातून आमी फोटो काडटात आणि हातून आमी व्हिडिओ काडटात. व्हिडिओ काडूंक शकता. हातून आमी व्हिडिओ काडून ते मागीर स्टॅक करता. आता व्हिडिओन कितें जाता, एका सेकंदाक 30 फ्रेम्स जातात. हातून कितें जातालें 5 सेकंदान आमचो एक फोटो येतालो, नाल्यार 15 सेकंदान एक फोटो येतालो. हातून आमचे एका सेकंदान 30 फ्रेम्स येतात. ते मागीर 30 फ्रेम्स आमकां एक असो बरो फोटोय घेवपाक जाय. हो हांवें हो वेबकॅमान काडिल्लो फोटो. सुपर मून म्हणटात ताका आमी. सुपर मून हालींच जाल्लो ताका जून म्हयन्यान. हय, तो हांवें ह्या वेबकॅमान काडिल्लो. तो टेलिस्कोपाक लायलो आणि टेलिस्कोपाक ट्रॅकिंग जाय पडटा आणि 4 मिनटां सुमार तो व्हिडिओ काडपाचो आणि तितल्यो फ्रेम्स सॉफ्टवेरान स्टॅक करपाच्यो. आणि ते स्टॅक करतकर मागीर तुका हाय क्वॉलिटी इमेज मेळटा. ह्यो सगळे टेक्निक्स इंटरनेटाचेर रेडिली अवेलेबल आसा, कोणी शिकपाक शकता. आणि एक सुंदर फोटोग्राफ हांगा दिसता. ह्या फोटोग्राफा बद्दल कोण एक्सप्लेन करतलो? आता हो फोटोग्राफ आमी आतां उलयले ते सगळे हाय एंड कॅमेराचे आणि CCD आणि वेबकॅमाचे टेलिस्कोप आशिल्ले. हो फोटो काय आमी टेलिस्कोपान काडूना. हो बेसिक एमेचर, हो साध्या कॅमेरान सुद्धा काडपाक जाता. लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफी. ओके, सो हो सिंपल फोटो काडला. हो सिंपल फोटो. हाका एक्सपोजर दिवचो पडटा. हाका मातसो एक्सपोजर जाय, चडूय गरज ना. राकेश कितलो दिवचो पडटलो असलो फोटो काडपाक? कोणूय काडू शकता न्ही? This is very less. This is more than 5 seconds or something. 5 सेकंड एक्सपोजर साध्या कॅमेरान दिवन हो फोटो काडू शकतात. ओके, व्हेरी ब्युटिफुल लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफ. मागीर हे कितें आता गिराण? हय, गिराण 2009 ह्या वर्साक वाराणसी ह्या सेंचुरीची लॉंगेस्ट टोटल सोलर इक्लिप्स अशी जाल्ली आशिल्ली. आणि आमी फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी आमची एक टीम ही वाराणसी गेल्ली. आणि हा तुझो फोटोग्राफ. तेन्ना आमी सोलर इक्लिप्स कॅप्चर केल्ली. व्हेरी लकीली ढगां आशिल्ली पूण टोटॅलिटी टायमार क्लियर जाली. वाराणसीचो फोटो. हय, ह्या गंगेच्या वयर ही सूर्याचें पूर्ण ग्रहण दिसलें. सो ह्या इमेजीन तुमकां दिसता की लँडस्केप एस्ट्रो फोटोग्राफीन कितें कितें आसता ते. सम एस्ट्रोनॉमिकल जन्मभराची याद उरली, इतलो सुंदर फेनॉमिना जाली. आणि एक स्टार ट्रेल्स हे आमचे दर्शक कशे करू शकतात? इन ब्रीफ तू सांगू शकता? स्टार ट्रेल्स जशें की शर्मादान एक्सप्लेन केला, 2 टेक्निक्स आसता. कोणीय करू शकता. एनीबडी कॅन डू इट. सो कॅमेरा नोट करात. राज सांगतलो तुमकां. स्टार ट्रेल्स असले ट्रेल्स म्हणजे नक्षत्रां कशी मूव जातात, तो मुवमेंट तुम्ही कॅप्चर करू शकतात. एक्सपेरिमेंट नोट करात, तुम्ही करू शकतले. आता तुम्ही फोटोज एक म्हणटा ते चडशे कॅमेरा तुमकां मॅक्सिमम 15 सेकंड एक्सपोजर दिवपाक शकता. सो क्लिक करत रावपाचें. म्हणजे एक ट्रायपॉडाचेर दवरपाचो न्ही राकेश आणि एक्सपोजर दिवपाचो. दॅट्स इट. मॅन्युअल मोड म्हणून आसता चडशे कॅमेरांक. आणि थंय शटर स्पीड म्हणून चेंज करपाची आणि 15 सेकंड क्लिक करत रावपाचें आणि हो फोटो येता. हय. सो आणि सॉफ्टवेअर्स आसता इंटरनेटचेर, फ्री सॉफ्टवेअर्स. स्टार ट्रेल्स म्हणून तो सॉफ्टवेअर यूज स्टार ट्रेल्स नावाचो सॉफ्टवेअर मेळटा. गुगल केल्यार जातलो. So you even just go to Google and just type Star Trails. There's several thousands of softwares which are available. ओके, सो हे सगळे ओनली इक्विपमेंटान जायना, थोडेशे सॉफ्टवेअर जाय पडटा आणि भरपूर पेशन्स जाय पडटा आणि लव फॉर द अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट हे जाय पडटा एस्ट्रो फोटोग्राफीन. आता आमचे गोंयचे जे तरणाटे आसा, जी भुरगीं आसा किंवा प्रोफेशनल फोटोग्राफर सुद्धा आसा जी हा प्रोग्राम पळयतात, इफ दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू दिस सायन्स ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफी, तो हाऊ डू दे गेट कनेक्टेड? म्हणजे तुम्ही तांकां मार्गदर्शन कशें दिवंक शकतले? वॉट इज द एक्सचेंज कशी जातली? आता 2009 ह्या वर्सान एक इंटरनॅशनल टीम जाचें नाव आशिल्लें त्वान, द वर्ल्ड ॲट नायट. हाजे बद्दल राकेश तू कितें सांगू शकता? We had this team, I think they started in 2006 or 2007, called Twan. And 2008 ऑक्टोबरान गोंयान आयिल्ले ते. Yeah, it's called the World at Night, in which they go to different monuments all across the world and capture the monuments with the night sky. म्हणजे तुम्ही लँडस्केप कॅप्चर करता, Landscape हिस्ट्री अलॉंग विथ सायन्स.
Beautiful concept. So like that they had come down to Goa, and they were the ones who introduced us to the subject of Astrophotography. landscape astrophotography. astrophotography. We were doing a bit of astrophotography here and there, Okay. but it was they who actually taught us the method. Now we have got together and we want to do a project called Goa at Night. The Goa at night. Goa at Night. So we want to photograph the beautiful landscape of Goa and historical monuments of Goa with the night This sky is in the one background. photograph ओल्ड गोवा काडिल्लो न्ही चर्चीचो आणि फाटल्यान कितें दिश्टी पडटा ऑरायन ओरायन मुरुगा राशी दिसता आणि हो एक आनीक फोटोग्राफ सुंदर आसा राजान काडिल्लो दिसता कितें आसा ह्यो सळावलीम सळावलीचे कुडणे सळावलीचे महादेव टेम्पल महादेव टेम्पल थंय ताजे फाटल्यान स्टार्ट Start दिसता ओके आणि हो एक सुंदर फोटोग्राफ आसा कॅन यू एक्सप्लेन राज की वॉट एक्झॅक्टली इज दिस आम्ही स्टार पार्टी म्हणून आमचो एक इव्हेंट असता ओके जे की आम्ही फुल नाईट टेलिस्कोप घेऊन Observation and photography. आणि फोटोग्राफी करता Okay. हे आम्ही गोवाच्या बॉर्डरीर गेल्ले साखळी या गावात साखळी सोरला हय आणि थंय काडिल्लो फोटो आसा जशें की तुमकां दिसतलें सकयल टेलिस्कोप घेवन आणि टॉर्च घेवन लोक ऑब्झर्वेशन करता एक सुंदरसो व्हिडिओ आसा जो राजान आनी ताच्या ग्रुपान तयार केल्लो आसा व्हॉट इज द थीम ऑफ दिस कितें म्हणून हो व्हिडिओ आसा आमी व्हिडिओचें नांव दवरलें नायट्स जर्नी नायट्स कित्याक हो व्हिडिओ आमी फुल Night काडिल्लो. रातभर काडिल्लो सकाळ जाता सर सो इट कॅप्चर्स The mood. मूड आणि वॉट एव्हर ब्युटी ऑफ द द नाईट डायनॅमिक्स ऑफ द नाईट स्काय एका रातीन कितें जाल्लें
As you might have seen the video, I would like to also tell all our viewers that if you're interested in photography and especially astrophotography, we'll be more happy to increase the team, and it is more fun to have more people interested in photography doing this particular thing. राकेश, यू हॅव गिवन अ व्हेरी ब्युटिफूल इन्विटेशन तुवें दिलां. तुमकां जर गोवा एट नायट हे प्रोजेक्टाचो भाग जावपाचो आसा, हांगा सकल आमचो ईमेल आयडी आसा, म्हाका मेल करात आनी तुमचे सगळे जे रिक्वेस्ट आसा ते हांव तांचे कडेन पावयतां. सो विथ दीस एश्युरन्स तुमचे कडल्यान हांव एश्युरन्स दिवन हांव आयचो प्रोग्राम हांगा काबार करतां. शर्मत कुवेलकर, राकेश राव आनी राज कुंकळकर, 2 भागांनी तुम्ही आमकां सुशेगाद सविस्तार एस्ट्रोफोटोग्राफी कितें ते सांगली, ती आमी कशी करूंक शकतात, ताका कितें कितें लागता हे एक ब्रीफली टीप ऑफ द आयसबर्ग न्ही अशें म्हणया. आनी खूब आसा डिटेल. सो मातशी ओपनिंग तुमी केली, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ऑल द बेस्ट विथ युअर प्रोजेक्ट. आज हांगाच काबार करया. हो सुंदर ब्रह्मांड पळयात, एन्जॉय करीत रावात आनी पळयत रावात आमचो हो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया.